Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. So ही फॅसिलिटी जी ॲक्डिल स्कुलान सुरू झाल्या ती मडगाव क्रिकेट अकॅडमी ह्या संस्थेन पुढाकार घेऊन ती केल्या. ताच्या फाटल्यान आसात खूब व्हडली स्टीव वॉज सामके हू हॅज अ कितें म्हणटा पेंचंट टू डू सोशल वर्क. तांणी आमकां प्रोत्साहीत केला आनी हो जागो आमकां अकॅडमी उगडपा दिल्या. आतां ही अकॅडमी इज ओन्ली फॉर द पीपल इन द नॉर्थ. हे सावथाक आमची अकॅडमी आसाच. नॉर्थाक हांगा आमी विदावट एनी मनी देर विल बी नो फीज आनी देर विल बी ओन्ली थर्सडेज एंड फ्रायडेज 2 days we will have practice on this facility. आणि सॅटर्डेज एंड संडेज आमी हांगा जे पळय हांगा खेळपा येतले तांचे भितर 2 टिमो करून A-B करून तांचे भितर खेळटले. मागीर आमी KRCTS कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन कॉलनीन आमची आमचो आनी एक ग्रावंड आसा मडगांव क्रिकेट अकॅडमीचो अंडर. थंय आमी मॅची खेळटले हांगा आनी थंय. मागीर थंय 2 टिमो आनी हांगा 2 टिमो अशें करून एक टुर्नामेंट करून रेग्युलर बेसीस 45 hours and then slowly day matches आमी खेळटले. This is only for the students to get some practice for matches. हांगा ग्रावंड चार्जीस इतले असतात, हांगा इक्विपमेंट चार्जीस इतले असतात की टुर्नामेंट जावपाक पावना. आनी टुर्नामेंट जाता तेय 2020 अशेंच कितें टुर्नामेंट जाता ते भुरग्यांक लॉंग मॅचीस खेळपाक मेळना. यू मस्ट हॅव सीन इन विजय मर्चंट अंडर 16. आवर टीम हॅज डन बॅडली. आय डोंट ब्लेम देम. कित्याक ते बिचारे सेंच्युरी मारप मागीर तांकां खबरूच ना. तेन्ना केन्ना मारूंकूच ना कित्याक तांणी 3 day मॅच म्हणजे लॉंग मॅचीस खेळूंकूच ना. 2020 इज व्हेरी डिफिकल्ट टू स्कोर अ सेंच्युरी इन दॅट लेवल धाकले भुरगे. सो ही फॅसिलिटी त्या महान हस्तीक who has given us this ground to start this facility. ताका प्रणाम करता हांव पयलीं आनी वी थँक देम. वी थँक अंबे पर्वतकर who has come here specially to inaugurate this function, and I thank the boys who have come here. And this facility आमी एका म्हयन्या पयलीं चालू केल्ली. Now you see what it is. It's a lush green ground. अजून कांय जावना. We are just planted. In another 2 or 3 months it will be better, but it needs one rainfall to make it totally green. We have one curator here, so he will take care of the pitch and the ground. And let us see, in 5 years at least, these boys, after playing a lot of matches here, they may do well for Goa and make Goa proud. Thank you very much. थर्सडे आणि फ्रायडे म्हणले तुम्ही प्रॅक्टिस केली. सो टायमिंग कितें आसतलो? 3:30 to 5:30. थर्सडे आनी फ्रायडे कित्याक म्हळ्यार आमी की हे भुरगे पळय आसात न्ही ते आपल्या अकॅडमीक वतात. दे वेरियस अकॅडमीज न्ही, लायक से वासू परांजपे अकॅडमी हांगा आसा, पणजी जिमखाना पणजी आसा. मागीर मडगांवाक आमची अकॅडमी आसा. बाकीचे वेगळे वेगळे अकॅडमीज वास्को म्हण तूं. सो ते भुरगे थंय वतले न्ही नॅचुरली. 2 दीस आमी तांचे कडल्यान मागल्यात की तुमी 2 दीस हांगा यात, एकठांय प्रॅक्टीस करात. आनी कोचिंग इज द सेम एवरीवेअर न्ही. आमी कितें शिकयता सगळे भायर ते शिकयतात. सो ते तयार जावन वयर सरले भुरगे. सो दॅट डज नॉट मॅटर वीच अकॅडमी ही कम्स फ्रॉम आनी वॉट. सो दीस इज आमची आयडिया. म्हणून ते 2च दीस आमी हे केले. मेन इज आमची मॅचीस सॅटर्डे आनी संडे.